प्रितीच्या भाव तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वा विस्वोर वोड 22 ते 30 पर्यंत. लूक चॅप्टर 13 वर्सेस 22 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दर एका नोगरान आनी गांवांत वचून तो शिकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवून घेवंक पावतलीं तीं थोडींच काय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशीत दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून एकदां दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या मोरयान आमी जेवल्या आनी पियेल्या आनी आमच्या रस्त्याचेर तुवें शिकोवन दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. वायट करतल्यानो, चोकली तुमी म्हजे थावन पयस सरात. तेन्ना अब्राहम, इसाक, जाकोब आनी समेस प्रवादी देवाच्या राज्यान आसलेले आनी तुमकां भायर उडयलेली पळोवन कशी म्हूण तुमी थंय रुदन करून आनी दांत कोरकोरेवन आसतल्यात. उदेंती, ओस्तोमते, उत्तरे आनी दक्षिणे थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली. प्रितीच्या भाव आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू एका अशीर दारवंट्या भशेन आमकां शिकोवन दिता. आनी कितें घडलें, ही शिकोवन कित्याक दिली काय? एक मनीस येता, कोण एकलो येता आनी जेजूक विचारता, म्हणटा, सायबा, सोडवून घेवंक पावतलीं तीं थोडींच काय? ऐकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, हो प्रश्न आजून पासून खूब लोक विचारता. म्हणटा, आमी स्वर्गा राज्यान वेतलीं, आमी एक दीस मत्तकूच स्वर्गार पावतलीं, आमी एक दीस खरेपणी हें जें सासणीक जिवीत आमकां देवान सांगलां आमी जियेतले तें आमी जियेतले. कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण मरता आमी ताका म्हणटा ताजो आत्मो शांतीन आसूं, हें आमचें मागणें. पूण भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां एक जबाब दिता. कित्याक एकल्या मनशान ताका विचारलें, सायबा, सोडवून घेवंक पावतलीं तीं थोडींच काय? आनी तेन्ना जेजून कितें जबाब दिलो? होय ना म्हणूंक ना. ताणें म्हणलें, अशीर दारवंटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. भाव भयणीनो, आमी जाणो की कोण क्रिस्तांव जाल्यार, तो मरत जाल्यार ताच्या इंतेराक इगोर्जेन लोक कितें म्हणटा? अरे, बरो मनीस आसलो, तो स्वर्गार गेला. फामील म्हणटा, तो आमचे पासत मागणें करता. आमी म्हणटा, जो कोण मेलोलो आसा ताका आमी म्हणटा एकदम बरो मनीस आसलो. पूण जेन्ना तो जिवो आसलो, तो खरो एक बरो मनीस आसलो, तो देवाचें उतर पाळटा तसलो मनीस आसलो. लोक सगलो ताजो मोग कोत्तालो. आनी भाव भयणीनो, सगलो लोक ताजो मोग कोत्तालो जाल्यार आनी तो खरेपणी देवाचें उतर पाळटालो जाल्यार ही दुसरी वस्त. पूण भाव भयणीनो, जो कोण मरतोच ताका आमी बरो म्हणटा पूण ताजो संबंद देवाशी नासलो, तो केन्नाच देवाच्या उतरा प्रमाणे चल नासलो. तो केन्नाच हांव म्हणना इगोर्जेक वचोन सगलो लोक जो इगोर्जेक सदांच येता तो स्वर्गार वेतलो म्हणून. भाव भयणीनो, आमी चुकता. आमी जी धर्मान बुडल्या, आमी समजता की सदां इगोर्जेक वचत जाल्यार, सदां आमी तेर्स करीत जाल्यार, सदां आमी नोयनां करीत जाल्यार, मागणें करीत जाल्यार आमी एकदम भाग्यवंत, एकदम पवित्र जिवीत जियेता. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सामकें जे आमची फोकाणां आमी जी चुकल्या जाल्यार, आमी फटवल्या जाल्यार जेजू आयज आमकां सगल्यांक जबाब दिता. म्हणटा, उशीर दारवंडांतल्यान भितर सरूंक जायतीं तशीं वावरात.
ओशी दारवांड्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. भाव भयणीनो, ओशीर दारवंटो जावन आसा कितें? जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जे देवाच्या उतरान आमकां सांगलां, जे जेजून आपल्या उतरान सांगलां, पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, जो कोण त्या उतरा प्रमाणे चलता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. कित्याक भाव भयणीनो, फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या जाल्यार आमी कायद्या प्रमाणे चलतले. जे भाशेन पोन्ने करत लोक कायद्या प्रमाणे चलतालो, थंयसर पवित्र आत्मो नासलो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना जो कोण कायद्यान चलता, हें बरयलां देखून हांव तुका बोक्साणें दिता, हें बरयलां देखून तुका हांव भिकाऱ्याक पयशे दिता, अशें बरयलां हांव तुका बोक्साणें दिता. भाव भयणीनो, आमी हें करना. कित्याक हें बरयलां म्हणून आनी पवित्र आत्म्यान आमकां सांगलां म्हणून आतां आमी उशीर दारवाड्यांतल्यान चलता. जो कोण उशीर दारवाड्यान चलता तो ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना, तो ह्या संवसाराचेर आड वेता. कित्याक संवसाराचो लोक देवाच्या उतराचेर आड वेता. भाव भयणीनो, इतली वस्त आमच्या गिन्यानान, आमच्या भेजान वचपाक एकदम गरजेची. जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, तो उशीर दारवाड्यांतल्यान भितर सरता. आनी जो कोण उशीर दारवाड्यांतल्यान चलता तो ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे, ह्या संवसाराच्या लोकां प्रमाणे चलना. आनी देखून भाव भयणीनो, खूब लोक जो कोण उशीर दारवाड्यान चलता ताका नाकारता, ताका पयस कोत्ता, ताचेर दुमाळो हाडटा, ताका मारून उडयता, ताका पयस दवरता. कित्याक भाव भयणीनो, उशीर दारवाड्यांतलो लोक ह्या संवसाराच्या लोकां प्रमाणे चलना, पूण देवाच्या राजा प्रमाणे चलता. आनी एक दीस तो आतां स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर वाचुया, तें उतराचेर नियाळ करुया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें उतर पाळूंक सुरवात करुया. आनी खरेपणी ह्या उशीर दारवाड्यान चलोन एक दीस स्वर्गीचें सूख भोगूंक आयजतान आमी तयारी करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.